हे कोण काढता सगळी उशी सांग पळय पिलो हे सगळी हे सोफाचे कोण काढता सगळे कुशना ओढून ओढून कोण म्हाका खबर ना डाडा दिसता आ बायचो डाडा दिसता सो गुड मॉर्निंग गायज वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग सो आमगे सध्या अशेंच चलता काढून काढून उडयता बाय कशेंच ना 2 दीस जाले अशें करता ए बाय 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 ते गावले पकडलिया पकडलिया सगळे काडटले पळय आनी सकयल उडयता आयकना कशें हे बाय आयकना बायक आतां हें केलें न्ही पळय सद्दां आमगे 2-3 फावटी योच वावर आसता सकाळचें भरप ते सकाळचें ते झाडू मारून पुसता परत उडयता परत भरता मम्मी परत आमी घालता परत बाय उडयता सो 2-3 फावटी वावर आसता कितें जेवणाचें खाल्लें कितें केलें परत सगळी खेळणी बदल सारत मारता परत हें करता परत उडयता आतां आपूण दवरता खंय दवर 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 वयर दवर वयर दवर वयर दवर सगळें सारकें दवर ना जायना रे बाबा हांव हेल्प करता यो मम्मा हेल्प करता मम्मा हेल्प करता दर मम्मा हेल्प करता व्हेरी गुड बाबाक जालें सो हांव पळयता नुस्तें कित्याक फ्रिजान आहा आनी कितें हाडपाचें करपाचें जाल्यार पळोवन येता वचून येता आनी तें करता आनी म्हणटा कितें दिदी येयला तें जेवण करता वाल आसलें तें कर सांगलें एका बीन वाल एका सांगलें हें मातशें कितें जालें ना मातशें जून जालें ये हुआ ना अंदर बीज हुआ ना ज्यादा सो ते काडून दवरता तें करता सो लिलीक सांगलें वाल कर म्हणून हे तूं हांगा गे येयलें चल बाय सो कितें करतना आतां हांव मातशें भायर सरता जिजून हाडलेलें नुस्तें सो तें मातशें व्हडलें आहा तें म्हाका जायचें ना तेजें हें बीन काडपाक तेज्या कडेन जावचें सो म्हटलें नुस्तें घेता पळय थंय व्हरता तो क्लीन करून दितालो पळय आनी थंयसून नुस्तें हाडपाक जाय म्हाका आनी हांवें कितें केलां ना हांगासर कितें बाय आतां कितें करता अशें टेबलाचेर हे पळय अशें टेबलाचेर न्हू हांगासर अशें हेजेर पांय दिता आनी हांगासर कितें काडून सुद्दां सो हांगासर आमचे टॅबलेट्स अशें हांगा टेबलाचेर न्हू टॅबलेटी बीन दवरलेले बॉक्साचे फ्रांसाचे असले हांगासरले सगळे कितें आसले सगळे बायचे बीचे केन्ना काडीत बिडीत म्हणून नेन नासले सो हांवें सगळें शिफ्ट केलें सो हांगासर शिफ्ट केलें बायचे सुद्दां टॅबलेटी इवन बायच्यो फ्रांसाच्यो बीन सगळे बायचे सगळे हांगासर हेच हांगा हाडले ड्रॉवरूच तेजे हांगा हाडून दवरले सगळे मेडिसिनाचे फ्रांसाचे बीन सगळे हांगा हाडून दवरले आनी हे म्हाका मातशें सॉर्ट आउट करूंक जाय कितें बायचे आहा ते सो ते यूज जायना खंय ते सगळे सेपरेट दवरूंक जाय बाय कितें करता हांगा रावता न्ही आतां सद्या ते काडपाक सुद्दां इवन ते हांगा सुद्दां हात पावयता अशें हें करून सो हांवें सगळें खाली केलां हे बेश्टे तेजे बेश्टे टॉवर फॅन बीन आहा पळय तेजे फॅन हे बेश्टे दवरला हो काय चलत ना बेश्टे पयलीं हाडलेलो तो स्टार्टींग न्हू कितें जातालो ना हो एक्चुली हाडलेलो फॅन लॅपटॉपा खातीर लॅपटॉप बीन लायट गेले कितें केलें जाल्यार चालू दवरतालो लॅपटॉप थंड जावपाक पूण हो आतां चार्जींग लायल्यारूच चलता नाल्यार चलना बायक दवरला थंय ते तसो भाजी बिजी करता आनी नाल्यार रोखडें वचून येता नुस्तें घेवन पळयता कशें कितें तें क्लीन करून दिता केन्ना तेवूय खबर ना सो तरी सुद्दां म्हाका ह्या रुमाक न्हू आनी मातशें चेंजीस करपाक जाय कितें कितें बारीक सारीक चेंजीस करपाचें करतलें म्हणल्यार टायमच गावना म्हाका सो पळया केन्ना कशें कितें जाता हे आनी आमचें सद्या तर जुवो अशेंच आसता काड पड सकयल हें कर चेंज कर अशें सद्दां बायचें सामकें हें नॅटूय चेंज करपाक जाय बाय कितें करता ना पळय सामको बारीक सो दाखयता अशें मिकून हांगासून वयरसून न्हू वयर म्हटल्यार पळय बायक केन्ना हाडलेलें हांवें हें स्विमींग पुलाचें ट्यूब ते यूजूच करना दांडेली वयता तेन्ना हाडलेले सो ते यूजूच जाणा विसरून हांगाच उरले ते थंयच आहा हांगासून न्हू मिकू डायरेक्टली अशें जंप मारता तेन्ना हांगा जंप मारले चुकोन आनी हांगा तेजे बायचे मिकूचे नेल्स लागलेले ते बारीक आसले आनी आमचे आसरा बाय कितें करता हितून अशें बोटां घालता आनी हॉल व्हडलो केला सो हितूनसून रातचे मॉस्किटो बारीक बारीक येता सो केन्ना मागीर ते मॉस्किटो अशें रावता आनी अशें करून भितर येता सो तेवूय चेंज करपाक जाय म्हणटा आनी पळोवया नाल्यार हांव तेका मातशें कितें तर रुफींग करता चल वचून येता भायर सद्दां भायर करता हें म्हाका सगळें बंद करचें पडटा मेन बाय कितें करता ना वॉशरूमाच्या दारां न्हू अशें ओपन करूंक जाता काय पळयता तर दोनूय दारां आमकां सारकें फूल टायट पॅक करून दवरचें पडटा खी लावन नाल्यार आपूण भितर वचूंक सोदता आनी हें तर आमचें मेन अशें दवरचेंच पडटा एंट्रन्साचें हांगा एक दवरलां मागीर पळय हांगा एक दवरलां सो तें आमचें सदांचें रुटीन जालां आतां सद्या हे पळय बाय हांगा बसलें आतां मम्मीक सांगलां मातशें ताका एक बरें म्हणून खाल्ला खाया हां ओके आयलें हांव म्हाका ताणें क्लीन करूनय दिलें आनी ते लिफांची पळयता बारीक अशी कडी करतले सो आतां आमी सांजचे आतां रेडी जालां बाय न्हिदलेले उठले बीन बायक रेडी केले आतां आमी भायर सरता मातशें पॅन्जीम वयता मातशें एक रावंडाक आनी बाय न्हू कितलें रडलें ना ताका तिकली लायतालें तिकली खबर ना हाका कितें दिसता लावनूच घेवना आनी हे पळय कितें केलां पळय सो ताका जायन पळय बाबा कितें घातलेलें तुका कसली पापू घातलें हांवें मिकूची न्हू मिकू पळय
गाडी घेऊन वयता बायच्या ड्रेसार हा तेका सांगलेले तेका माजराचे खूप लायक सो हे पळय मिकू लायक तेका मा रे मिकू पळय गिंगींग वयता मिकू आनी कोण हा रे डॉगी आहा मरे बकूय आहा मरे पळय पळयता पळय आपण कशें सो या मरे आमी दाडा कापय चल दाडा कापय दाडा आतां आपण वयतले म्हणटा वयचें ना की फुडें हांवें दवरला हांगा हे पळय कुकराचे धापणे वयचें ना तेजे फुडें बाबा चल दाडा कापय वेर इज डाडा पिक बू कर पिक बू कर मरे पिक बू हाय सी यू मम्मी आज नहीं जा रहे राउंड के लिए नीचे घूमने को नहीं जा रहे आप लोग रेडी होता घर पूरा हाँ सो आम्ही मातशें वयता आतां मम्मी शंकरेलेक वयतले ना बाय बाय केन्नाच्यान जालो दार ओपन करपाक आनी ताजो डाडाच येना ए बाबा ओपन कर ना तडकान कशें येता रे बा माझ्या फाटल्यान पळय आवाज सुद्दां येचे ना ब्लॉक करत जाल्यार एक सेकंड राव रे पुरो रे हांगा कायल सुद्दां ना तरी सुद्दां आमचो कुकर बेश्टी मारता कायल सुद्दां लागीना जाल्यार फुडें ह्या सायडीक आहा पयस आहा तोप आहा सायडीक हे जोक एक्चुली एक कितें किचनान एक कुकर आसता आनी सायडीक कढाई आसता कायल आसता बेश्टी सो सिटी मारता कित्याक लागून कायलेक पण सायडीचे कढाईक पण सिटी मारता अशें जोक आसता सो ते आधी कुकराक म्हणटा कित्याक सिटी मारता रे कायल फुडें आहा म्हणून सो आयले आमी डायरेक्ट पॅन्ट्रीम गेल्ली एक रावंड मारलो आनी सोमते आमी फ्रंटाच्या फ्रेंडागेर गेली सो थंय आनी ब्लॉग बीन कांय करूनासले थंय रावले आनी खूब वोत उरले आमी थंय मातशें बाय बीन बरें बायन खूब एन्जॉय केलो सगळें तेंगे माजर बिजर आसले सगळें मज्जा केली गेले बेले आनी आमी येयली जस्ट येयला तर बायचे पेचेक लायला बायक पळयता आमचें जेवण सायड बाय सायड लायला गरम करपाक सगळें गरम करता जेवता सो आजचो एक बारीकसो ब्लॉग आसलो ब्लॉग सिंपल सो कितें जाला कितें कांय खबर ना ब्लॉगान नॉर्मल ब्लॉग आसलो सो चलो पळयता सगळीं भायर आहा बायक बीन चेंज करता मम्मी सो जेवण आहा सगळें रेडी सो गरम करता आनी जेवतायच पळोवया कशें कितें सो तो डिनर बीन सगळें जालें आनी आतां न्हिदपाची रेडी करता तयारी सो ताच्या पयलीं हांव न्हू एक म्हाज्या स्टायलान न्हू एक पुडींग करता स्ट्रॉबेरी हाडलेली म्हणजे हांवें बऱ्योशो घेतला वयल्यान न्हू कितें आसता न्हू पॅकेट्स आसता पळय ते वयर बऱ्योशो तामश्योच आसता आनी पानाक मागीर न्हू लायट कशें आसता न्हू इतल्यो बऱ्यो नासता बारीक सो तन्न्यो कश्यो सो हांवें स्ट्रॉबेरीचे पॅक बॉक्स आसले पळय ते वयले स्ट्रॉबेरी काडला आनी इल्लेशें पुडींग करतलें स्ट्रॉबेरी पुडींग आतां करून दवरता सो फाल्यां खावपाक तें बरें जातलें आनी आतां गरमेच्या दिसान थंड थंड कितें खावपाक आसता एक ही समर रेसिपी कशें स्पेशल सो तुमी कशें जाय तशें करूंक शकता पूण हांव हांगासर एड करतलें हे स्ट्रॉबेरी आहा त्यो सो ह्यो बऱ्यो धुवन घालतलें हांव कट करून घालतलें मिक्सरान प्लस हांगासर हांवें थोडीशी साखर घेतला वॅनिला एसेन्स खंयचेय तुमी कंपनीचे यूज करूं शकता वॅनिला एसेन्स हांगासर हांवें घेतला वॅनिला आयस्क्रीम प्लस मिल्क आनी मिल्क मेड एड करतले आनी आमचे चिया सीड्स तुप मिरयां फलोडान घासता पळय ते फलोडा सीड्स ते सो इतले सगळे ग्रायंड करतले हांव सद्या स्ट्रॉबेरी कट करून घेता तितून दूद एड करता थोडेशे आयस्क्रीम स्कूप मिल्क मेड शुगर आनी इल्ले वॅनिला एसेन्साचे 2-4 ड्रॉप्स सो चलो सो सगळें पयलीं मिक्सरान घालून घेवपाक जाय सो अशें स्ट्रॉबेरी कट करून घेतला हांवें सो हे सगळे स्ट्रॉबेरी घालता मिक्सरान थोडेशे वॅनिला एसेन्स 2-3 थोडे ड्रॉप्स वॅनिला एसेन्स घालता साखर कितले जाय तशें फोर्सान तुमकां थोडेशें मिल्क मेड एड करता हितून त्याची साखरूय थोडी घातल्या ना तुमी कशें कितें पळय टेस्ट कशें कितें तुमकां जाय तशें आनी आतां तितून घालता आयस्क्रीम वॅनिलाची थोडी आयस्क्रीम घालता थोडी आनी यूज केल्ली थोडी खाल्ली सो थोडी यूज करता 2 स्कूप करता स्ट्रॉबेरी पुडींग कशें जाता पळय आनी हितून आतां घालता फायनली मिल्क ग्रायंड करपाक सो कितले जाय तितले हांव न्हू मिल्क एड करता चड घालचें ना मातशें नाजाल्यार मागीर ते स्ट्रॉबेरी ग्रायंड जावचें ना मागीर जाय जाल्यार आनी ग्रायंड करता असो म्हाजें रेडी आहा सो हितून
कॅमेरान अशें पिंक पिंक दिसना पण बरें पिंक आहा तें आं. सो सगळें घालता हितून स्ट्रॉबेरी सगळें दिसतलें की पिंक दिसना. सो आनी आतां हितून हांव घालताय चिया सीड्स. हे समराक खूब बरें आं. हे कन्ज्यूम करता न्हू जाल्यार भुरग्यांक सुद्दां हे बरें एक्चुली लागता. हे इवन हे न्हू उदकान घालून सुद्दां कन्ज्यूम केल्यार आनीक चड बरें एक्चुली. कशेंय कन्ज्यूम करूंक शकता आनी समरान तर चड बरें. सो हे सगळें बरें मिक्स करून घेता आनी फाल्यां म्हटल्यार स्ट्रॉबेरी पुडींग. हे सगळे चिया सीड्स आसा ते बरें हे जातले फ्लफी जातले आनी बरें म्हाजे दाट जातले. सो हे आतां दवरता फ्रिजान आनी फाल्यां म्हटल्यार न्हू फूल रेडी आसतले. हे आतां तुमकां डायरेक्टली फाल्यां दाखयता कशें जालां आसतलें. सो ही असली म्हजी समराची ही धाकटूशी रेसिपी. ते म्हणून आतां केलाय सो फ्रिजान दवरता काडून आतां एका. सो आतां ब्लॉग हांगा सेंड करता. बायक न्हिदोवपाक गेल्यार फ्रेंड्स म्हणल्यार बेगीन यो म्हणून. सो हांव वयता. बाय ऑलरेडी न्हिदलें नाल्यार एक्चुली न्हिदना ते अशें हांव ना जाल्यार सुद्दां. आज कशें न्हिदलें खबर ना देव जाणा. ताका दिसलें दिसता मम्मा कितें रेसिपी करता म्हणून. सो चलो आयच्या ब्लॉगान इतलेंच. मेळ्ळा नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय बाय टेक केअर गुड नायट.